प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानी मंगळारा सांजे महत्वाची बसका जाली। हे बसकेंत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर हांचे सयत तीनूय सैन्य दळांचे मुखेली हाजीर आशिल्ले। हे बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय सैन्याचे तयारीचो नियाळ घेतलो। हे बसकेंत प्रधानमंत्र्यांनी आतंकवादाचेर व्हड कारवाय करपाविशीं लष्कराक संकेत दिल्यात। आतंकवादाचेर केन्ना कारवाय करची ते लष्करान थारावचे। हे खातीर लष्कराक पुराय स्वातंत्र्य मेळटले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। भारत आतंकवाद्यांक फावो ती जाप दितलो। लष्कराचेर म्हजो पुराय विश्वास आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला। सैन्याक कारवाय करपाचे पुराय स्वातंत्र्य मेळटले। लष्करान वेळ आनी लक्ष थारावचे अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें बसकेंत सांगले। मोदीचे हे आक्रमक भुमिके उपरांत भारत पाकिस्तान शिमेचेर बेगीन कितें तरी व्हडलें घडटलें असो विश्वास देशवासियांक आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।